आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमतान भारतातल्या प्रादेशीक फिल्मांक माची मेळटा। भारत हो असो देश आसा जातूंत खूबश्यो काणयो आसात अशें केंद्रीय आनी म्हायती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर सांगता। 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची सुरवात आल्मा आनी ऑस्कर ह्या ऑस्ट्रियाच्या फिल्मान जाली। ह्या सुवाळ्यांत तो उलयतालो। ह्या फिल्माच्या उक्तावणा वेळार फिल्माचे दिग्दर्शक डायटर बर्नर तशेंच हेर कलाकार लेगीत हाजीर आशिल्ले। हे फिल्म एका जीवनपटाचेर आदारीत आसा। आयज सांजेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर व्हडा दबाज्यान इफ्फीच्या मुखेल सुवाळ्याच्या मानेस्तांच्या हाजेरीत उक्तावण जालें। इफ्फी खातीर 5000 परस चड प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्ली आसा। तशेंच 300 परस चड कलाकार इफ्फीच्या 8 दिसांत गोंयांत हाजेरी लायताले। दोन 2023 मेरेन गोंयांत ई ट्रान्सपोर्टेशन पुराय क्षमतेन चालीक लावपाची मोख राज्य सरकारान दवरला। गोंयांत इलेक्ट्रीक व्हेहिकल घेवपाचें प्रमाण 60% जाला अशी माहिती तांणी दिलेली आसा। तशेंच गोंयच्या भौशीक येरादारी सेवेत एकूण 500 इलेक्ट्रीक बसींचो उपयोग करपाचें सरकारान थारायला अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां। हरीत तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून पर्यावरण पूरक बाबीक महत्व दिवपाक जाय। अशें केल्यारूच सैमाचो सांबाळ करप शक्य जातलें अशें मुखेलमंत्री म्हणटा। फकत रिणां दिवपा पुरत्यो सहकारी संस्था मर्यादीत आसपाक जायना जाल्यार रिणाचो योग्य तरेन वापर जाता काय ना तें पळोवप गरजेचें अशें मत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें उक्तायतानाच नवीन तत्वां घेवन डिसेंबर 2023 मेरेन आनीक 200 सहकारी संस्था निर्माण करपाच्यो पडटल्यो अशें म्हटलां। एकूण 17व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तका निमतान थ्रिफ्ट कॉर्पोरेटिव्ह असोसिएशनाच्या वतीन आयोजित केल्ले कार्यावळीत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर उलयताले। सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्ले हे कार्यावळीक राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय, सहकार निबंधक विशांत गावणेकर, थ्रिफ्ट कॉर्पोरेटिव्ह असोसिएशनाचे अध्यक्ष पांडुरंग कुर्टीकार आनी वेगवेगळ्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यात 100 परस चड विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती वांटल्यो। तशेंच सहकार मळार बरो वावर केल्ल्याचो भोवमान केलो। जेन्ना सर्वसाधारण मनशाक दुयेंसाची लागण जाता तेन्नाच तो स्वताची काळजी घेवपाक लागता। देखून सगळ्यांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर दुयेंसाची वाट पळोवची न्हय अशी सुचोवणी पर्वरेचो आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली। पर्यावरे रायझिंग आनी सुकूर पंचायती वतीन आरजी हॉस्पिटलांत आयोजीत केल्ल्या मेदा हेल्थ कॅम्पाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो। कोरोना महामारीक लागून जायत्या जाणांनी आपल्या लागसल्ल्या मनशांक वगडायले। सध्या काळजाचें दुयेंस, गोडेंमूत, प्रेसांव ह्या सारकी दुयेंसां वाडत चल्ल्यात। तशेंच घरांतल्या मनशांची काळजी घेता आसतना बायल्यो स्वताची काळजी घेयनात। देखून तांणी सुद्दां पयलीं स्वताची काळजी घेवपाक जाय, स्वताची काळजी घेवपाक प्राधान्य लेगीत दिवपाक जाय अशें मत रोहन खंवटेन ह्या वेळार उक्तायलें। आगरवाडो पंचायत क्षेत्रांत रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सार्वजनीक बांदकाम खात्याच्या सुवातेर बेकायदेशीर पद्दतीन दुकानां घातला। हाचेर पंचायतीन दाखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। जाल्यार दुसऱ्या वटेन कोयराच्यो राशी आसात। सरभोंवतणचो वाठार ह्या कोयराच्या ढिगान दूषित जाला। हे दोनूय प्रश्न सरकारान लक्ष दिवन बेगोबेग सुटावे करचे अशी तिडक आगरवाड्या वयल्या लोकांनी उक्तायल्या।
गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड रूल अमेंडमेंटा वरवीं जमिनीचें रूपांतरण 30 दिसां उपरांत करपाक काँग्रेस फुडारी कार्लोस फेरेरान हरकत घेतल्या. जमिनीचें रूपांतरण 3 दिसां भितर जावपाक शकना. रान, CRZ तशेंच हेर वेगवेगळ्या विभागांनी आशिल्ल्या जमिनीचें बेकायदेशीरपणान रूपांतरण जावपाची भिरांत तांणी ह्या वेळार उक्तायली. जमिनीचें रूपांतरण बदलपा खातीर हरकती दिवपाचो प्रास सरकारान वाडोवपाक जाय अशें कार्लोस म्हणटा. मये पंचायत इमारतीचें काम दुसऱ्या टप्प्यार चालू आसा. आतां रोखडेंच हें काम पुराय जावपाची आस्त निर्माण जाल्या. थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या कामांत लक्ष घातलां. गोंय साधन सुविधा विकास महामंडळा वतीन हो प्रकल्प बांदतात. सध्या ताचें काम नेटान चालू आसा. कॉन्ट्रॅक्टरूय बदलला. फाटलीं कितलींशींच वर्सां हे इमारतीचें काम आडखून उरिल्लें. 2 कोटीच्या ह्या प्रकल्पाच्या खर्चांतूय आतां वाड जातली आनी हें काम 2 ते 3 म्हयन्यां भितर पुराय करपाचो यत्न आसा अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगलें. साखळेच्या श्रीमती लक्ष्मीबाई सांजिरी स्कुलाच्या इयत्ता 3री आणि 4थीच्या विद्यार्थ्यांनी थिवे रेल्वे स्टेशनाची भोंवडी केली. आमच्या देशांतल्या चडशा लोकांनी वापरिल्ल्या येरादारी सुविधाची विद्यार्थ्यांक वळख करून दिवप हो ह्या भेटीचो हेत आशिल्लो. लोक कशे प्रवास करता ते पळोवपा खातीर विद्यार्थ्यांक हाताळणी अणभवपाक मेळपाक जाय. हाका लागून मजत जातली. विद्यार्थ्यांनी ओव्हर ब्रिजा वयल्यान प्लॅटफॉर्म आनी रेल्वेचे ट्रॅक पळयले. तशेंच ट्रेनीची येवपा वचपाची घोशणा, रेल्वेचो हॉर्न वाजप, तिकेट कावंटर, कॅन्टीन, गाडयांचो वेळ आनी नांव दाखोवपी फलक, उदकाची सुविधा, प्रवाशांक प्लॅटफॉर्माचेर उपलब्ध आशिल्लो वेटिंग रूम, इंजीन चालकाक संकेत म्हणून 5वो ध्वज वा तांबडो ध्वज दाखोवपी गार्ड. तशेंच विद्यार्थ्यांनी प्रवासी रेलगाडी आनी म्हाल वाहतूक रेलगाडयेचें निरीक्षण केलें. एकूण विद्यार्थ्यां खातीर हो एक अद्भुत शिकपाचो असो एक अणभव आशिल्लो. महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारीन औरंगाबादल्या एका कार्यावळीत केल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दलच्या अपमानकारक वक्तव्याक लागून महाराष्ट्रात खर परिणाम दिसपाक लागल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराज पोरणो जालो. आतां नितीन गडकरी आनी शरद पवार हे आधुनीक शिवाजी आसात अशें विधान राज्यपालान केल्लें. हाका लागून उद्धव ठाकरे गटाचो फुडारी संजय राऊतान राज्यपालाक काडून भायर उडोवपाची मागणी केली आनी भाजपा आनी महाराष्ट्राच्या मुखेलमंत्र्यांनी महाराष्ट्रा कडल्यान माफी मागची अशी मागणी मागली. ही खबर आसा एका खाशेल्या आंदोलनाची. अस्तंत बंगालांतल्या बांकुरा वाठारांत रावपी एका सामान्य मनशान रेशन कार्डाचेर छापून आयिल्ले ताचे चुकीचे आडनाव जायते फावटी अर्ज करून लेगीत दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान BDOच्या गाडये मुखार येवन सुण्याचो आवाज करून निशेध केलो. श्रीकांती दत्ताचें नांव रेशन कार्डार दत्ताच्या बदला इंग्लिशेंत KUTTA म्हटल्यार कुत्ता अशें छापिल्लें. त्या खातीर दत्ता हाणें हें आंदोलन करून निशेध केलो. हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो.
केंद्र सरकारान लो ग्रेड मायनिंग ऑर हाचेर लायिल्लो निर्यात कर काडून उडयला. केंद्राच्या ह्या निर्णयाक लागून गोंयाक आतां थकाय मेळ्ळ्या. ह्या निर्णया उपरांत आतां गोंयांत आशिल्ल्या सुमार 20 दशलक्ष टन खण मालाची ई पावणी करपाचो सरकाराचो मार्ग मेकळो जाला. केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या खण वेवसायाक उर्बा मेळटली आनी हातूंतल्यान गोंयाक महसूल लेगीत मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयच्या अर्थकारणाक शाबूत करपाक केंद्र सरकारान खण वेवसाया विशीं घेतिल्लो हो निर्णय म्हत्वाचो आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. धान्याच्या भ्रष्टाचारान आस्पाव आशिल्ल्यांचेर सरकारान खर कारवाय करची अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केल्या. ह्या लोकांच्या हक्काचें धान्य ते तुमच्यान अशें भायल्या भायर विकपाक जायना. लोकांच्या पोटार आड येवन जे कोण पयशे करपाक सोदता तांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय अशें सार्दीन म्हणटा. सार्दिनान मागणी केल्या धान्याच्या भ्रष्टाचारान आस्पाव आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय जावची अशी सरकारा कडेन मागणी केला. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान लोकांच्या हक्काचे धान्य भायल्या भायर कशें विकले अशे आरोप केल्यात. लोकांच्या पोटार आड येवं नाका आनी अशें लोकांच्या पोटार आड येवन जो कोण पयशे करपाक सोदता तांचेर खर कारवाय जावची अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा. 19 days ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ चायल्ड एब्यूज ह्या माथ्या खाला अल शादय ह्या NGO संस्थेन भुरग्यांचेर जे शोषण अत्याचार जाता ते जावचे न्हय म्हणून भुरग्यां मदीं तशेंच लोकां मदीं जागृताय करपाक शेनवारा पणजे म्युनिसिपल गार्डन ते आझाद मैदान मेरेन रॅली काडली. ह्या रॅलींत व्हडा प्रमाणांत स्कुलांची भुरगीं तशेंच स्लम एरियांतलीं भुरगीं आनी व्हॉलंटियर्स हांच्यांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो. वास्कोचे दीपविहार स्कूल आनी लागसरच्या वाठारांत बियरींच्यो बाटल्यो जळीमळीक पातळिल्ल्यो दिश्टी पडटा. समाज वावुरपी शंकर पळजीन शेनवारा हो बाटल्यो उखल्ल्यो. ह्या प्रकारा वयल्यान शंकरान पालिकेचेर तिडक उक्तायली. ह्या प्रभागांतले नगरसेवक करतात तरी कितें असो प्रश्न ताणें उपरासलो. शाळा आनी भौशीक सुवातींचेर बियरींच्यो बाटल्यो येतात तरी कश्यो असो तो विचारता. गोंयचे राजभवन हे देशांतले पयले राजभवन आसतलें जंय बॉन्साय गार्डन साकारला. वाजान ल्हान ल्हान झाडां लावन ताचें मोठें झाड जावप म्हटल्यार बॉन्साय. बॉन्साय हो प्रकार जापानीज आसलो तरी ताचो सोद हो प्राचीन भारतीय आयुर्वेद तज्ञांनी लायला. हे खातीर गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हांणी राजभवनांत पयल्याच फावट ह्या गार्डनाची स्थापणूक केलेली आसा.
काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्ल्या कांय आमदारांक थोड्याच दिसां भितर मंत्रीपदां जाल्यार हेरांक महामंडळां दितले. भाजपाचे केंद्रीय फुडारपण आनी म्हजेर विश्वास दवरूनच काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केल्लो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. शुक्रारा एका वृत्तवाहिनीक मुलाखत दितना ताणें हें विधान केलें आनी रोखडेच आतां ह्या आमदारांक पदां मेळटलीं अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. कांय जाणांक महामंडळ दितले अशें भाजपाचे केंद्रीय फुडारपण आनी म्हजेर विश्वास दवरून काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. शुक्रारा एका वृत्तवाहिनीक मुलाखत दितना ताणें हें वक्तव्य केलें. फुडल्या पिळगेक प्रदूषण विरयत हवामान दिवपाक जाय जाल्यार पर्यावरण जपपाची जबाबदारी आयच्या नागरिकांचेर आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. पर्यावरण, जैव विविधताय, हवामान ह्या विशयाचेर गांभिर्यान लक्ष दिवप ही काळाची गरज जावन आसा. विज्ञान महोत्सव ह्या विशीं विद्यार्थ्यांच्या तशेंच लोकांच्या मनांत संवेदनशीलता तयार करपाचें म्हत्वाचें काम करता अशें मुखेलमंत्री सांगता. शिक्षकांनी तशेंच विद्यार्थ्यांनी स्कूल बोर्ड कास्टिंग सिस्टम आनी कोडिंग एंड रोबोटिक्स ह्या लॅबाचो बरे तरेन वापर करचो अशें आवाहन दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन केलें. शेनवारा विद्यावर्धक मंडळ संचलीत दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा विद्यालयांत स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आनी कोडिंग एंड रोबोटिक्स लॅबाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, खजिनदार राजेश धोंड, व्यवस्थापक राजाराम चणेकार, अभिजीत नोडा, मुख्य अध्यापिका एडना रॉड्रिग्स आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय राज्याच्या भारत स्काउट अँड गायड आनी मुरगांव जिल्लो हांच्या जोडपावलान राफ्टिंग उपक्रमाचें आयोजन केल्लें. हो मुरगांव जिल्ल्याचो वार्सुकी प्रकल्प आसून तातूंत मुरगांव तालुक्याच्यो सगळ्यो शाळा आनी हेर जिल्ल्यांतल्यो शाळा हो उपक्रम घडोवन हाडटात. हो राफ्टिंग उपक्रम दर वर्सा नोव्हेंबरांत जाता, पूण फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारीक लागून हो उपक्रम राबोवपाक शक्य जालें ना. ह्या उपक्रमा वरवीं विद्यार्थी आपलो भंय पयस करतात आनी तांचो आनंद लेगीत घेतात. बॉटनिकल सोसायटी ऑफ गोवा आनी पणजे महानगरपालिका हांच्या अंतर्गत 3 दिसांचो प्लांट उत्सव चालू आसा. ह्या उत्सवात सकाळचे 10 ते सांजेचे 6 मेरेन झाडांची स्टॉलां उक्तीं आसात. गोंयांतल्या तशेंच भायल्या राज्यांतल्या लोकांनी ह्या उत्सवाक वांटो घेतला. ह्या उत्सवाक वेगवेगळ्या जातीची झाडां विकपाक दवरिल्ल्यात. तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक झाडां विकत घेवपाक येतात. कोरोना महामारीक लागून फाटलीं 2 वर्सां हो उत्सव जावपाक पावलो ना, पूण अंदू ह्या उत्सवाक व्हडा प्रमाणांत लोकांनी आपली झाडां विकपाक हाडलेलीं आसात.
नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मुखार येवकार म्हाका कांय आयकुपा येना कानान. बघ येता येता ना ताणें बंद करून दवरला थंय. हां आतां जालें चालू. उलय रे. हे दी रे दी म्हाका चल तेका दी थंय. आयकुपाक येना म्हाका कांय.